लोटलेकर इलेक्ट्रिकलचो प्रोपरायटर आणि हे काम म्हाका आतां सप्टेंबराचे 6 तारखेर दिला आणि 6 तारखेर ऑक्टोबराचे कंप्लीट करूंक जाय ते हांव आजच कंप्लीट करतलो 22 तारखेर. कितले तुमकां आतां सद्याक आयज कितलो टायम लागतलो कितले फिटींग तुमी आज सांज पर्यंत सगळे लायटी पेटतले. 13 आमचे लाईट पेटनाले, आउट ऑफ विच 11 will be installed new and 2 will be repaired. So by today evening, as the contractor has already said, will be rectified and put in place and subsequently will be handed over to the electricity department. म्हणजे हाजे फुडें सगळे कारभार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट सगळे पळयतले. कारभार इलेक्ट्रिसिटी PWD चे डिपार्टमेंट आमचे PWD कडे आणि इल्युमिनेशन स्कीम्स म्हणटा ती आसमानाक काय- न्यू ऑर नॉट इवन मेंटेनन्स. जायते कडेन गोंयांत म्हणजे आतां फॉर एक्झाम्पल चिखले हांगा आतां तुमी सावथ म्हणटा म्हणून वेगळे वेगळे सगळे कडेन लायट्यो पेटना, एक्सिडेंट जाता, लोक बोवाळ घालता. कितें म्हणजे कन्फ्युजन बिटवीन टू डिपार्टमेंट कितें म्हणून अशें तें एक्चुली लायट्स कितें आसा, आमचो जो प्रोसिजर आशिल्लो म्हणजे लायट इन्स्टॉल करपाची ती डिफरंट आसताली. एंड आतां सद्या आमी जी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर केल्ली आसा तेंचो प्रोसिजर डायरेक्टली प्रिपेअर करून ते घालता. सो ब्रँड डिफरंट जाता, सगळें डिफरंट जाता. सो तशेंच तेंचे हे डिफरंट आसा ते वर्किंग. सो ते इन्स्टॉल खंय ना ते आतां हँड ओवर केले ते तांकां तेणी घालपाचें थंय. सो दॅट फर्दर कितें नीडफूल एक्शन तेणी घेवपाचें. वी हॅव हँडेड इट ओवर टू इलेक्ट्रिसिटी सो डिपार्टमेंट. फायनली एवरीथिंग हँडल्ड बाय Everything is done. Only this was remaining, which will be done within tomorrow, day after. Will be. थोड्योच लायटी पेट नाशिल्ल्यो. सो कितें जाल्यार मिनिस्टर आमकां सांगल्यो त्यो बेगीन करून जाग्यार घाला आनी मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हँड ओवर करा. सो आमी आयज आयलेले हें करपा लागून. आनी कितें जाता, बारीक एक इशू आशिल्लो विथ द टायमर आनी हें ते आमी आज हें करतले. कितले फिटींग आसात ते टोटल 32 आसा, तितले 11 चलना आशिल्ले. आतां आज आमकां रिपेर करता आनी जाग्यार घालता. सर तुमी आतां हे PWD डिपार्टमेंट करता काय कितें इलेक्ट्रिसिटी देर लॉट ऑफ कन्फ्युजन आता एक्चुअली ना करता इनिशियली ब्रिज बांदता तेन्ना आमचे कडेन आशिल्ले PWD कडेन. PWD कडेन. सो आमी मेंटेन करताले. आतां कितें जाता, न्यू डायरेक्टिव्स येयला फ्रॉम द मिनिस्टर की ब्रिजीस जितले आसा तेजे लायट हँड ओवर करप म्हणून एका कोणाक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक. सो आमी ते आतां फायनली हीच उरलेले आमची ब्रिज ती करून आमी तेंचे कडेन हँड ओवर करतले. गोंयचे सगळे ब्रिज आमी तुमी ऑलरेडी रेडी करून तांकां दिल्ले आसा. हय एटलिस्ट सावथा आमची सगळी जाल्या. ही एकूच उरलेली ब्रिज, तेजेर थोड्यो लायट पेटना आशिल्ल्यो. सो स्पेअरा लागून मेळना म्हणून तेजे मातशें इल्लोसो टायम गेलो. तर जायते फावट लोक विचारता की लायट पेटना, बेगीन रिपेर कित्याक जायना, कितें म्हणून आसा एक्चुअली ना प्रोसिजर. तेका कितें प्रोसिजर आसता गव्हर्मेंटाचो, रोखडेंच जायना न्ही. सो आमी कितें आसता, तेका फायल मूव करची पडटा एरबीसीडी एप्रुवलाक आनी मिनिस्टरा कडल्यान ते एप्रुवल घेवन मागीर ते वगडर दिवची पडटा. तशें मिनिस्टरान आपयल्ले कोण PWD मिनिस्टर आणि तेणे सांगले एका 5 लाखाचो एस्टिमेट कर म्हणून आणि कॉन्ट्रॅक्टराक दी म्हणून हांव एग्री जाल्लो हें काम घेवपाक. पूण हेणें कितें काय म्हणलें 2,25,000 केला आनी म्हाका त्रासान घातला हांगासर. म्हाका फारीक करता 13,400 म्हणजे म्हाका हेणें सारको त्रासान तरी घातला. आसतना तूं आतां फॉर द सेक ऑफ हांव लोकां खातीर लोकां खातीर म्हाज्या बोल्सांतले पयशे घालून काम करता दिवपाक. सो आमी कितली गेल्या पळय ते चॅक करून तितलोच एमावंट हें घातला. आणि एक मिनीट